70चे जुने आणि लहान तालुका लायब्ररी बिल्डिंगेक लागून वाचकांचे बरेच हाल जातात। लायब्ररीत 25,000 बुकांचे कलेक्शन आसा, मात लहान जागेक लागून बुका मेंटेन करपाक अडचणी येतात आणि वर्षभर बुका घेवपाक शकतात मागीर ना। सरकारान नवे प्रशस्त बिल्डिंगेत तालुका लायब्ररी शिफ्ट करची म्हूण वाचकांची धरून लायब्ररीच्या स्टाफाची मागणी। 70ची ही एकमेव तालुका लायब्ररी वाळपय शारात आसा, मात सद्याक हे लायब्ररीची सुवात सामकी कमी पडटा। ही बिल्डिंगूय जुनी पोर्तुगीज तेंपावेली। ल्हान बिल्डिंगेक लागून हांगा वाचकांक कंजेस्टेड जाता। सरकारान ही लायब्ररी दुसऱ्या एका प्रशस्त जागेत शिफ्ट करची म्हूण रेग्युलर वाचकांची मागणी। आम्ही नेहमी मी जाते आणि नेहमी हे अनुभवायला येतं की इथे जागा नाही, आणखीन बसायला नीट हे नाही। म्हणजे ही जी बिल्डिंग आहे ना, ह्याचं काहीतरी नूतनीकरण करणं, नवीन जागेमध्ये ते शिफ्ट करणं किंवा अशा पद्धतीचं काहीतरी इथे होणं खूप आवश्यक आहे। कारण ही आपल्या तालुक्यातली एकमेव अशी लायब्ररी आहे। महत्त्वाची प्रकाशनं आहे, त्यांची पुस्तकच आपल्या इथे लायब्ररीत वाळपईमध्ये मिळत नाहीत। हांव एक्चुअली हांगा विजीट करूंक येता। म्हाका स्पेशल भुरग्यांचेर हांव रीड करता। हांवें डिप्लोमा केला ताका लागून। सो ती सद्याक जुनी जाल्लेली आहा बिल्डींग। सो आमी अशें दिसता आमकां की बरी बिल्डींग एक आसची आनी सगळ्या लोकांक बरें स्पेस मेळचो रीड करपाक जावं आनी कित्याक बिल्डिंग नवीन आता एवढ्या बिल्डिंग यायला लागले तेव्हा बाजारात कुठली तरी आणि खालच्या मजल्यावरची असली तळ मजल्यावर म्हणजे अपंगांना सुद्धा जाता येईल, सगळ्यांना जाता येईल अशा पद्धतीची असली तर बरं होईल। मला जे नेमकं पुस्तक आहे ते मला शोधत बसावं लागतं। ते कुठं आहे, नेमकं कुठलं पुस्तक कुठं आहे याचं काहीतरी इंडेक्स असं नाही आहे तिथं, तो इंडेक्स ठेवावा नाही। कारण तालुक्याला ही एकच लायब्ररी आहे आणि पुस्तकं भरपूर आहेत, पण वाचक संख्या वाढायला पाहिजे तर ती जरा नवीन बिल्डिंगमध्ये आली आणि चांगल्या पद्धतीने जर मेंटेन केली तर बरं होईल। ल्हान बिल्डिंगेक लागून हांगासर पुस्तकां मेंटेन करपाक अडचण जाता। सद्याक हे लायब्ररीत 25,000 पुस्तकां आसात। चडांत चड आनीक वर्सभर पुस्तकां घेवपाक शकतात ताचे उपरांत ना म्हूण थंयसरल्या स्टाफान सांगलें। दिसाक सुमार 40 पुस्तकां इश्यू जातात आनी 100 विजिटर्स आसतात। कार्ड होल्डर 2378 आसा आणि साधारण 30-40 बुकां इश्यू जाता दिसाक। त्या शिवाय पेपर रिडिंगाक आनीक लोक येता आणि रेफरन्सां घेतात भुरगीं स्कुलाची, कॉलेजीची, हायर सेकंडरीचे आसपास जातात ते सगळे कॉलेजीची येता हांगा भुरगीं। आतां पयलीं आयतारा लायब्ररी ओपन नासली, आतां आयतारची ओपन आसता आणि टायमींग 6 ते 9:30 आणि शेनवार आयतार 9:30 ते 9:45 टायम। बुकां घेतना आमकां खूब चुजी रावचें पडटा, कारण आनी साधारण 1 वर्सभर आमी बुकां घेवं शकता, कारण त्याच्या नंतर आमकां जागोच ना फुडें दवरपाक। बिल्डिंग जुनी असली तरी ती मेंटेन दवरतात, मात नवी बिल्डिंग जायत जाल्यार बरें जातलें अशें लायब्ररियनाक दिसता। बिल्डिंग दिसपाक जुनी आसा पण फॅन बीन सगळ्यो फॅसिलिटी अवेलेबल आसा, तशी कोणाचीच कितें आमचे कडेन कंप्लेन अजून तरी ना रिडरांची। नवी बिल्डिंग जाल्यार खूबच बरें जातलें, कारण आनी आमी डेव्हलप करूं शकता लायब्ररीचे सगळे कलेक्शन आमचे बऱ्या तरेन वापर करूं शकता। भुरगीं चड आसा रिडर, त्या खातीर तांकां फुडल्या पिळगेक जर उपयोग जावपाक जाय जाल्यार आतांच कितें तरी कारवाई जावपाक जाय, नवीन बिल्डिंग जावंक जाय। 70ची ही एकमेव तालुका लायब्ररी। ल्हान सुवातीक लागून हांगा पुस्तकां घेवप कठीण जाला। वाचकांचे हाल जातात ते जातातूच। हे लायब्ररीत वाचक संख्या मोठी आसा, ती दवरपाक आनी वाडोवपाक सरकारान वाचकांच्या मागण्यांकडेन लक्ष दिवपाची सामकी गरज आसा। सद्याच्या तेंपार इतली वाचक संख्या आसप ही खरीच एक बरी गजाल। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने। मुरगांव तालुक्यात डेंग्यू, मलेरिया सारखे वेक्टर बॉर्न डिसीज वाढत आसा। झोपडपट्टी एरिया, कामगार वर्गात नितळसाणीविशीं नाशिल्ले म्हायतेक लागून मुरगांवचे भलायकेक मार बसता। चिखले कॉटेज हॉस्पिटलात सदांच पेशंटांची गर्दी, खाटी फकत 40। सुरेंद्र मडकयकाराचो खासा रिपोर्ट। मुरगांव तालुक्याची भलायकी डेंग्यू, मलेरिया, वायवॅक्स, फाल्सीपरम सारखे वेक्टर बोर्न डिसीजांक लागून हाल्ल्या। झोपडपट्टी एरिया, कामगार वर्गात नितळसाणीची नाशिल्ली जागृती, दाटीन रावपाची पद्दत हाका लागून तांकां हे डिसीज रोखडेच जाता। चिखले कॉटेज हॉस्पिटलात सप्टेंबर म्हयन्यातूच 147 डेंग्यूचे सस्पेक्टेड केसी मेळिल्ल्यो। तातूंतल्या 16 जाणांक डेंग्यू जाला म्हूण कन्फर्म जाला। वायवॅक्स मलेरियाच्यो 142 केसी जाल्यार फाल्सीफरम मलेरियाच्यो 15 केसी सापडल्यो। We admit the patients of all three diseases like falciparum, malaria, vivax, dengue, provided they don't go into complications.
and therefore we are always flooded with such patients. But all the precautionary measures are being taken. Vasco Urbani आपल्या परीन काम करीत आसा आणि we are at our level, we are trying to treat them. So this is the picture overall. Of all these 147 patients which were notified at our cottage hospital Chikalim, only 8 cases were confirmed this month. And last month again there were 8 cases which were confirmed. So actually we can say that we had 8 confirmed cases in the month of September. So also 8 confirmed cases in the month of August. Dengue cases. Malaria, once we detect, they are confirmed cases only. चिखले कॉटेज हॉस्पिटलात पेशंटांची सदांच गर्दी 40 खाटी आसात पूण त्यो पावनात. आमकां तुमचे कडेन रश चड गर्दी जाता आनी पेशंटांक बेड्स बीन कितें अवेलेबल नासता म्हणून भायर बीन दवरता. Actually what happens is आमचे on the papers we have a 60 bedded hospital. But we only have 38, so you can say 40 functional beds. आता नवे हॉस्पिटल स्टार्ट जाता तेका लागून some parts are not functional. We do not have those many wards, those many beds. आणि 40 beds if we consider, that doesn't suffice for our present need for admission. And what we try at our level is, as far as possible, we admit the patient instead of referring them to Penjim, because येवपा वचपान तेंचे खूब त्रास जातात तांकां, unless the patient goes into complications. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार. घेऊया एक ब्रेक.